Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. पोलरायझेशन ऑफ वोट्स जे आसा पळय ते भारतीय जनता पार्टी करूंक लागल्या। ते पोलरायझेशन जे आसा ते मोडचें पडटलें आनी आमच्या सारके जे ह्या विचारांचे लोक आसा, जे कदाचित संघ विचारांचे आमकां म्हणटात ते लोक आसा पळय, त्या सगळ्यांनी काँग्रेस पार्टी बरोबर येवचें पडटलें आनी हो जो घाण प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करता तो आमी सगळ्यांनी गोंयकारांनी म्हणून मोडचो पडटलो। केरला संघ जो आहे तो पूर्णपणे काँग्रेस बरोबर असतो, कारण ते कम्युनिस्ट बरोबर नाही, आयडियोलॉजी कंप्लीट डिफरंट आहे। सो संघ जेव्हा केरळमध्ये काँग्रेस बरोबर राहू शकतो तर गोव्यामध्ये सुद्धा राहू शकतो। वी विल डेफिनेटली अपील, आम्ही जाऊन सगळ्यांना भेटणार, दॅट इज अवर रोल। त्या फॅमिलींतल्यान जेन्ना आमी येता तेन्ना आमचो रोल आसतलो त्या लोकांकडे वचप आनी तांकां कन्विन्स करप। असंतोष जो आसा भारतीय जनता पार्टीन खूब आसा, आमचे परिचयाचे मित्र सुद्धा त्या पक्षान आसात आणि तांकांय खंय तरी दिसता मनांतल्यान की हे जे चल्लां ते चुकीचें आनी जे कितें चल्लां काँग्रेसीन इज अ करेक्ट वे ऑफ हे म्हणून पॉलिटिक्स, त्यामुळे खतखत चालू आसा। येता त्या ह्या म्हयन्याभरा भितर तुमकां आनीकूय दिसतलें की तेंच्या पक्षांतल्यान ह्या पक्षान येवपाची चालू जातले, काँग्रेसीन येवपाक चालू जातले। MOI इशू बद्दल जर विचार केलो जाल्यार आमकां टिशर्टां घातली भारतीय जनता पार्टीन सांगून कितें की हो मुद्दो जो काँग्रेसीन तेन्ना हाडलेलो हो निर्णय अत्यंत चुकीचो। आता तो जर अत्यंत चुकीचो निर्णय आसा तो भारतीय जनता पार्टीन बदलूंक जाय आशिल्लो। आमचो घात मारलो भारतीय जनता पार्टीन, अख्ख्या गोंयकारांचो घात मारलो आनी हे घात करीत आसा, ही घातकी पार्टी आसा। आता MOI जो इशू आसा पळय तो नॅशनल लेवलाचेर तेंच्यांनी नॅशनल पॉलिसी काडल्या पळय, तातूंत तो सॉर्ट आउट जालो बेजिकली। नॅशनल पॉलिसी जी आसा ती भारतीय जनता पार्टी जितली जर खरी पार्टी आशिल्ली जाल्यार तेंच्यांनी तो इम्प्लिमेंट करूंक जाय आशिल्लो। तेंच्यांनी अजून पर्यंत नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करूं ना। बीजेपीक सत्ते भायर करूंक काँग्रेसूच उपाय हे खंय ह्या कॅडर फुडाऱ्यांच्या एंट्रीचे शिनाल। त्याच्या मदीं खूब फावटी आमी एक प्लॅटफॉर्माचेर आसताले सरकारा विरुद्ध, पूण आयज तांणी डिसिजन घेतली वेलकम, आनी ही डिसिजन गोंयच्या लोकांक अशी करून मोडटली, एक वेगळी मेसेज ती गोंयच्या कॅडराक धाडटली, गोंयच्या वोटरांक धाडटली की जे डिफीट करपाक सोदतात बीजेपीक तेणी फक्त काँग्रेसी बरोबर येवपाची, ही एक संदेश आयज तेंचे कडल्यान आमकां मेळटा आनी तांचे कडल्यान लोकांक मेळटा।